फाटले 3-4 दीस जाले मडगांव SGPDA रिटेल मार्केटांत गोमासाचो तुटवडो आसा। गोमास विकपी दुकानां बंद आशिल्ल्यान जायते जाणांक मार्केटांतल्यान परत वयचे पडले। उत्सवा वेळारच गोमासाचो तुटवडो कित्याक जाता तें कळपाक मार्ग ना, अशें समाज वावुरपी मिलाग्रीस फर्नांडीस सांगता। काल आमगेले मडगांवां व्हडले फेस्त आनी फेस्त म्हणल्यार आमचे फुल स्पिरीट फिस्ट म्हणटा हेका। आनी हे फेस्ताक आमकां काल आमचे इश्ट जे कोण बीफ खावपी कोणाक बीफ मेळ्ळो ना। बिफाची शॉपां तुमी चोयल्यार जाता, सगळीं शॉपां बंद आहाय। हे म्हाका दिसता म्हज्या जल्माक येयल्यार पयलीं पुसार काल फुल स्पिरीट फेस्ताक आमकां बीफ मेळोंक ना। आतां हे बीफ खावपाच्यो वस्तू ह्यो आतां हे बंद हे भाशेन जावप आनी गोंयकारांक खावपाच्यो वस्तू मेळनासतना रावप हे सारकें ना। आतां म्हाका खबर ना हे बीफ बाबा हे आतां येयल्ले बीफ हे भाशेन बंद करपाक हे सारकें ना। इतलो लोक आमचे जे बीफ खावपाचे आहा ते येवन पोत्तोन गेले गव्हर्मेंटा कडेन, आमच्या गोंयच्या सीएमा कडेन, जे इतले वर्सांचे हे बीफ पुर्वजांचे हे बीफ गोंयकार खावन येयले, हे बीफ आयज बंद आहा आनी हे भाशेन केन्नाय जालें ना मडगांवां। फॉर फिश काल फेस्ट आसलेलें आनी बीफ ना। बीफ इज वन ऑफ द मेजर प्रोटीन सप्लिमेंट आमकां आनी द मेन मील ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी। वाय दिस बीन डन इन गोंय खबर ना। दुसरे वटेन गोमासाची पुरवण जायना। गोमासाचेर बंदी आशिल्ल्यान भायल्या राज्यांतल्यानूय गोमास हाडपाक मेळना। हाका लागून फाटले 4 दीस जाले आमकां लुकसाण जाला, अशें गोमास विक्रेतो अब्दुल बेपारी सांगता। सरकारान बेगोबेग गोमास उपलब्ध करून दिवचे अशी मागणी ताणें केल्या। बीफ शॉर्टेज नव्हती, ते बॅन केल्या बीफ। आतां कितें करपा जाय? फेस्टिवला बीफ ना, कांय ना, आतां कितें करपा जाय? आमगे बी कितें बारीक बारीक भुरग्यां कामगारां कितें करपा जाय? ते गव्हर्मेंटा बी सोंसपा जाय न्हू। पण कितले दीस जाले बंद? कितले दीस जाले बंदूच्या कित्याक लागून बंद? कित्याक लागून ते हाडयता न्हू मास खापा मास दिवपा जाय न्हू। हेजे कितें आमगे पात्रोन सांगिना तें बरें सांगिना न्हू। हेजे फेस्टिवला मास मेळना न्हू, कितें करपा जाय न्हू? खापाची मनशां खापा दिवपा जाय न्हू। गोंयच्या चेकपोस्टाचेर पुलिशेन जायते फावट भायल्या राज्यांतल्यान येवपी बेकायदेशीर गोमास जप्त केल्ले। हाका लागून कांय प्रमाणात गोमास पुरवणीचेर परिणाम जाला आसूंये दुसरे वटेन उसगांव मास प्रकल्पांतले चडशे गोमास निर्यात करतात। हाकाच लागून गोमासाचो तुटवडो जाला काय कितें असो प्रस्न उपरासता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार।